संकोष्टानी सोता तुका हुस्क्या कोंतीन सोता तुका कुशालपणान सोता तुका सगळे कोडेन सोता तुका दिसा फांतोर उदेताना कालसांतले उदकार सोडटा आयच्या दिसाक जेसोर फुजो तुका दोन्या ते भेटोयता संकोश्टानी सोता तुका हुस्क्या कोंतीन सोता तुका कुशालपणान सोता तुका सगळे कोडेन सोता तुका सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकां जेजू कृपा मायमोगाचो युकाराचे मिसाचे बलिदानान आज किरीत भाशेन देवाक दिन वाचून आपल्या जल्माच्या दिसा किरीत भाशेन देवाक दिन वाचता वाणी आनी दिसूसा किरीत भाशेन ताची आनी ताची भलायकी खातीर आमी मागुया. तशेंच रॉड्रिगीस फामील आपल्या 7 कुटुंबाची सगळीं मरून गेल्यान तांचे खातीर मागूंक लायता. आज किरीत भाशेन आमी मागुया आमच्या पादविकाराच्या बापाय पासत देवान नाजार पेरेराका देवान सासनाचो विसव दिवन सर्गीचें सूख फावो केल्या प्रमाण ताचे खातीर मागुया आयच्या दिसाक किरीत भाशेन जे लग्न संस्कार जोडटात आमचे ह्या गांवची एक वानेसा आपलो लग्न संस्कार जोडटा ताचे खातीर मागतना किरीत भाशेन मागुया आनीक आमची भावा भयणां जी आपलो लग्न संस्कार जोडटात वेलेंटीन आनी मिसिया तांचे खातीर मागुया देवान तांकां आशिर्वाद घालूंक आनी सगळें आपलें जिवीत ताणें बरे तरेन देवाक मानता ते भाशेन सारूंक आनी लग्नीक जिवितान एकवटून रावंक तांचे खातीर मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्याची सुक्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भाव भयणो आज पवित्र सभा सोदरेची परब करता. भाग्यवंत पेद्रूचे सोदरेची परब द चेअर ऑफ सेंट पिटर आनी आज आमी भाग्यवंत पेद्रूचे सोदरेची खबर करता आसतना आनी परब मनयता आसतना किरीत भाशेन आमी पाप सायबा खातीर मागुया. ताची भलायकी बिगडत आसा उदीक आनी उदीक ताका पवित्र आत्म्याचे कृपेन ताका इलाज मेळूंक आनी फावो ती कृपा मेळून आपले बरे भलायकेन तो परतून पवित्र सभेची फुडाकारा खाल ताणें आपली पवित्र सभा दिल्ली जुट्टी सांबाळूंक ताचे खातीर आमी मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्पद्वेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्यां उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बूड अपराध. हे बसत भाग्यो सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवालागी विनंती करात. सर्पद्वेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावूंक. सुमया काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुमया काकूत कोर. महिमा देवाकून सर्गी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुज्या तर वैभव पासत आमी तुका वाखाणटा. सुमया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमया देवा देवाची शिडी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या सुळ्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्परा सर्पद्वेदा देवा
तुजो धर्मदूत बागेवन पेद्रू जेसूक तुजो पूत म्हूण दोड उच्चारणेन ओळखलो. देखून तुवें ताका तुजे पवित्र सभेची बुन्याद केली. घुसपा गोंदळान व कसल्याच वादोळान आमचो बाबाड दोडवडावंक दिवंक नाका. आनी तुजे पवित्र सभेच्या एकवटांतान आमचे मदल्या कोणाकूच वेगळो सरूंक निर्मू नाका. हें आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. बागिओन पेद्रूचे पयले चिठीवेलें वाचप. प्रितीच्यानो, आतां तुमचे मोदें आसलोल्या वडिलांक ही बूत दिता. हांवूय वडील आनी क्रिस्ताच्या कोश्टांचो साक्षी आनी दिश्टी पडचे आसा ते मोहिमेंत म्हाकाय वांटो मेळटलो. देवान तुमचे आदीन केला त्या हिंडाचे गोवाय जायात, ताची राखण करात. बेश्टो कायदो म्हूण न्हय, पूण आप खोशेन. देवाक जाय ते प्रमाणे मेळ्ळे जोडचे आशेन न्हय, पूण काळजाचे उर्बेन. तुमचे आदीन आसलोल्यांचेर जबरदस्तेन अधिकार चलोवं नाकात, पूण तुमच्या हिंडाचे नमुने जायात. आनी जेन्ना मुखेल गवळी दिश्टी पडटलो तेन्ना बिगडना तसले मोहिमेचो तुमकां मुकूट मेळटलो. देवाचें उतर हें. वडोपकार. जबाब. म्हजो गवळी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. जबाब. म्हजो गवळी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजो गवळी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. पांचवो चोरव मेळटा थंय म्हाका दिता आड पडूंक. शितळ व्हांवत्या उदकाशी तो म्हाका वाट दाखयता. म्हजे निर्बळ जिवाक तो नव्यान दिता धीर गोठाय. जबाब. म्हजो गवळी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. आपल्या नांवा खातीर तो नीज मार्गान म्हाका चलयता. कालके कोंडांतूय सांडल्यार कसलोच हुस्को म्हाका ना. दांडो आनी कोंकें घेवन म्हजेशी उबो आसाय. म्हाका दीस रात सांबाळटाय, राखण करूंक धीर दिताय. जबाब. म्हजो गवळी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजे दुस्मान घुसपडटात पळयात, तोटाक जातात. तांचे मुखार तूं म्हाका जेवण वाडटाय रुचीचें. म्हज्या माथ्यार आनंदान दोमदोमीत तेल वारयलाय. खुशालकायेन मुरगोडटा म्हजो कांसो बरोवन ओत्ता. जबाब. म्हजो गवळी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. तुजी काकलूत बोलेपण दर दिसा म्हजेर व्हांवता. ओचीत गोरोण्यांत देवाच्या म्हजें तिकाण सदां काल. जबाब. म्हजो गवळी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. तूं कोडप आनी ह्या कोडपाचेर म्हजी पवित्र सभा हांव बांदतलों आनी एमकोणाचे दारवोंटे तिचेर जोयत वचचे नात. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. फिलिपाच्या शेजाऱ्याच्या प्रांतांत येतूच जेसून आपल्या शिसां कडेन विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोण सो धरतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाण स्नानदाता जुआंव, कोण एलिशा, दुसरी जेरमियस वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तो तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमांव पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त
जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेसून म्हणलें, सिमांव, जॉनाच्या पुता तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासा न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलों आनी हेमकोणाचे दारवोंटे तिचे जोईत व्हरचे ना. हांव तुका सर्गीच्या राज्याच्यो चावयो दितलों. तूं संवसारान बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलोलें जातलें आनी तूं संवसारान सोडशी तितलें स्वर्गार सोडलोलें जातलें. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावा भयणीनो, आयच्या दिसाक आमी दोन दूत पेद्रूचे सोदरेची खरोब समोरुमता, द चेअर ऑफ सेंट पीटर. आनी किरीत भाशेन आज आमी ही समोरुमणी करता आसतना आमकां पवित्र सभेन वडील आसात ते जेसून नेमलेले आसात म्हूण आज उगडास करता. जेजूच्या काळार जायते प्रवादी आसले आनी जायते प्रवादी आपूण क्रिस्त म्हूण परगडटाले. पूण जेन्ना जेसू पेद्रूशी आयलो तेन्ना ताणें आपल्या शिसांक एक विचार केलो, तुमी म्हाका कोण सोदतात? लोक म्हाका एक प्रवादी म्हणटात, लोक म्हाका एक मिलाग्र करपी म्हणटात, लोक म्हाका एक बाखणार कसो, एक गुरुजी कसो, एक सगळ्याहून मोठो प्रवादी कसो धरतात. पूण तुमी म्हजे शीस, तुमी म्हजे शीस जाल्यार तुमी म्हाका कोण सोदतात? आनी तो त्या वेळार विचारता आसतना पेद्रून जाप दिवन अशें म्हणलें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तो म्हणिनाय तूं जावन आसा क्रिस्त, तूं क्रिस्त म्हणटा तो ना, तूं क्रिस्त. भाव भयणीनो, हें उतर तूं क्रिस्त म्हणप म्हणजे सारकें दाखोवन करता की जेसू खरेंच ह्या संवसारान धाडलेलो जिव्या देवाचो पूत. जायते जाण आपल्या क्रिस्त म्हूण पाचारताले पूण ते क्रिस्त बेश्टे नांवान घेतलेले. पूण हें जें पेद्रूक पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे पवित्र बापान तें उक्तें केलें तें आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान मेळटा. आनी खरेंच जेसू जावन आसलो जिव्या देवाचो पूत. आपूण ह्या संवसारान आमचे सोडवणे पासत बापान धाडला म्हूण पेद्रू उदेशीं ताणें उगडापें केलें. दुसरे सुवातेर जेसू पेद्रूक ताच्या उतरांचो व ताच्या नांवाचो अर्थ कितें तें सांगता आनी म्हणटा, पेद्रू आजतान हांव तुका पेद्रू हें नांव म्हणटा आसतना तूं खोडप आनी ह्या खोडपार हांव म्हजी पवित्र सभा बांदतलों. कित्याक काय हें आश्वासन जेजू दिता, कित्याक जेजू जाणा आसलो येता तो काळ आपूण ना जाल्या उपरांत कितें गोंदळ जातलो, कितें बदलाव जातलो, कितें घुसपागोंदळ जातलो. हाका लागून ह्या सर्गीच्या राज्याच्यो चावयो पेद्रूच्या हातान दिता आनी ताका म्हणटा, म्हजी पवित्र सभा तूं बांदतलोय. देवाचें मंदीर पवित्र आनी हें मंदीर बांदूंक जेसूक खिरीत भाशेन आपूण गेल्या उपरांत बापाशी पावल्या उपरांत आपल्याक ह्या संवसारान आपली पवित्र सभा चलोवंक तो पेद्रूक जुट्टी दिता. पेद्रू आज पर्यंत जुट्टी आपल्या पाटलावदारा उदेशी बरे तरेन पाळटा. आमचो पाप साहेब फ्रांसीस किरीत भाशेन देवान दिल्ली पदवी न्हय पूण ही जुट्टी सेवेंत आपूण तो पाळटा. आज ताची भोवलायकी बिगडल्या, ताचे खातीर आमी मागुया देवान उदीक आनी उदीक ही पवित्र सभा चलोवंक ताका आदार मेळो. आमी पवित्र सभेची मागणी ह्या आमच्या गुवड्या खाला उदीक आनी उदीक देवाक मानता ते भाशेन त्याचें राज विस्तारूंक दिसपोटी आमी वावरूंक आनी जेसून सांगलां ते भाशेन आपूण येतलो, सगळ्यांची सोडवण करूंक हांव येता आनी तुमची सोडवण केल्या ते भाशेन हेराय मनशांची सोडवण करूंक तुमी मोचे गोबाय जायत म्हूण आमकां उलो मारता. तेन्ना संवसारांत आमी खरेंच गोबाय जावन दुसऱ्यांची सोडवण करूंक दिसपोटी वावरूंक आमकांय कृपा आनी बोड आयच्या दिसाक मागून घेवया.
गायन घेऊया C24 पेज नंबर 38 C24. मातयेचे भांगर करून शोकताय तूं एकाच सुत्रान माती धुळाचे जिणे भांगर कर पवित्र आत्म्यान दयाळ बापा भक्तीपणान किरकोळ जिविताचे तुका भोगता आमचे वरदान तुका भोगता आमचे वरदान दयाळ बापा भक्तीपणान किरकोळ जिविताचे तुका भोगता आमचे वरदान तुका भोगता आमचे वरदान. मोशा बाबूने मोशेन तुमचें बलिदान सूर पुदविदा देव बापाक मानता तसलें साबून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा पवित्र बापा हांगा जमलेली तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता ती देणी दोयेन स्विकार कर आनी आमची मागणी कोणवाडायेन मानून घे. भाग्योन पेद्रू तुज्या श्रेश्ठ गोवड्याचे शिकोवणेक पाडो दिवन आनी आमचो बावाड अखंड सांबाळून आमच्या सासणाच्या दायजाक आमी पावोशें कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सासणाचे देवा सर काडयान सवता आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणा जावन ह्या संवसारान सदां उच्चाक आनी सुर्गीची शिकोवण सगल्या मनशांक परगोड करच्या तुवें ती धर्मदुतांचे बुन्यादी तीर आनी गोट बांदून दवरले. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सुर्गीच्या दरबारां सांगाती संतोसान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार पडल्या तुज्या वैभवान पूण सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय पूण सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोत तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच खोशेन खोश मरोन सुसूंक वेच्या आनी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर मुंची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात ही मोशा रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें रोगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतेने हें मोशा उगडासा करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया जेजू मेलो जेजूची वंसाना जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो
Gesù gibbon salah, Gesù नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडन रगोस तेला आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आनी सिमा आमच्या गोणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनः शिवणपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपोर जरीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मतान सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सुरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सगळींच्या जें नांव पवित्र जावं जें राज तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत आमचो दिसवटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बुशिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तरणे पडो दिवं नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सूर वायटांतल्या आमकां निवा दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदांगडे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे कुशे परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जे तांय राजपूत चलयताय सासणाच्या सासणांक सुमेची शांती सदांकाल तुमची सभे आसूं माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिरी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिरे तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिरे तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
कांयच म्हाका उणें ना जालां. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवीचा तुजी चोरवणां, थंय म्हाका विसोव तूं दिताय. तोंड उदकां सोरी पावयताय, थंय म्हज्या आत्म्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो, नीज मार्गार म्हाका चोरयताय. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आपल्या भावा भयणीक भावार्थान तीर करूंक तुज्या पुतान भाग्योन पेद्रूक आज्ञा दिली. ताची परब समोरमून जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या सर्गीच्या पोसणा वरवीं पवित्र सभेच्या एकवटान ती रावंक आनी एकामेका लागीं माये मोगान जिवंक आमकां घोटाय दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आज फादराच्या पायचो इंतेर केपें इगोर्जेन जातलो 10:30 वाजता. उत्सवाचे मागणे. सर्गीच्या बापा जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आनी आमच्या भावा सवे तुवें आमकां फावो केल्लो भावार्थ आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयल्लो प्रिती मोगाचो उत्सव तुज्या राजाच्या येण्याक आमचे भितर नव्यान सदय बरोसो जागूं. शुभ वर्तमानाची बियां तोखनासतना ओपूंक तुजी कृपा आमकां नवसरूं. नव्या सर्गा नवे प्रितुमेच्या कोऱ्या बरवंशान रावतना इंबिया मनशा कुडाक तशेंच आखे रोचणेक भितरल्यान तान बदलूं. तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपयत जावन सासणीक तुजी मोहिमा भरसरूं. उत्सवाची कृपा आमा बरवंशाच्या यात्रेकारां सवे सुर्गीचे तेवे जोडची आशा नव्यान जागूं. हीच कृपा सगळ्या संवसारांत सुरवंडाराचो संतोष आनी शांती पसराव. तुका आमच्या सासणाच्या पवित्र देवाक महिमा आनी वाखाणी सदां सर्वदा. आमेन. गायन घेऊया F8 पेज नंबर 89. F8. बापाच मोहिमेक परगट कोरात, बापाच मोहिमेक परगट कोरात. जेजू सोमी, जेजू सोमी.
Jesu corem stace, Turi deva voritor, Jesu bora da coilina. Bapac moi me por God gorat, Bapac moi me por God gorat, Jesus omi, Jesus omi.